आम्ही सगळे आयल्या हिंगा रामा काणकोणकर सपोर्ट करपाक. तो आमचो मुद्दो आसा आयज. म्हूण आमी आयले बेसिकली टू सेव डेमोक्रेसी अँड टू सेव आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन. लोक कितें बोबाड करता, लोक कितें उलयता, लोक कितें प्रोटेस्ट करता, आनी दिसा दिसा एवरी वीक एवरी म्हयन्यान तुमी पळयतात एक गांवांत दुसरी गांवांत प्रोटेस्ट जातात. कित्याक सरकार आमकां गोंय काबार करता. आमचे गोंय काबार जाता तेन्ना लोक रस्त्यार येता आनी लोक रस्त्यार येता तेन्ना सरकाराची आतां टॅक्टीक लोकांक बंद करपाक. आतां पळय, हांव एक बारीक गजाल सांगता तुमकां. हे इन्सिडंट असॉल्ट रामा काणकोणकाराचो हो सेकंड अटॅक. तेजो तेणे वॉर्निंग दिल्लो तिसरो. आनी एक गजाल हांवें सकाळीं म्हाका पळयले की 3 जाण अक्युज्ड आहात ते केसीन ते आतां बेलीचे सोडलोले म्हण फाटीं. आनी दुसरी केसीन बेलीचे सोडलो जाल्यार कंडिशन ऑफ बेल आसता. म्हूण इतलो दम येवपा तांकां, इतलो पावर आसपा तांकां, इतलो कॅपेसिटी आसपाक एक गॉडफादर जनरल म्हूण आसपा जाय. कोण तो गॉडफादर जनरल मिनिस्टर आहा तो, तेजें नांव पुलिसीन काडूंक जाय. एक पार्टी बीजेपी ताका अटॅक करतालो, वॉशिंग मशीन म्हणल्यार, आनी वॉशिंग मशिनां धुवन तो साफ जालो. असले चोर बीजेपीन भितर गेले, सगळे गुंडा भितर गेले. आनी लॉ अँड ऑर्डर आमी काल पासून म्हणटाले हो अटॅक जाचनी पयले गँग वॉर जाला, ड्रग्स चलता, रेप चलता, सगळे गोंय काबार जालो आहा. आनी पळय तुमी खूंय गेले जाल्यार डेव्हलपमेंट ओपोज करून गेले जाल्यार आमचे कितें आमचे रान कातोतात जाल्यार, आमचे न्हंय काबार करतात जाल्यार भायले लोक बाउन्सर हाडटात. बाउन्सर कोणाक धमकी दिवपाक? आमगे गोंयकाराक. आनी आमगे गोंयकाराक काबार करूंक सोदतात. देखून आमचो एक वोट आसूं जाय हे सरकाराक आनी हे लोकांक, गॉडफादराक सगळ्यांक एक मेसेज दिवपाक. तुगे टायम आयलो, तुम सगळे आमी आतां जेलीन भितर उडयतले आनी सरकाराक पासून आमी दाखयतले कितें तें. आतां आमचे लिडर आहात ते कॉल दितले कितकोन फुडें व्हरपाक. म्हूण हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आयले म्हूण